मोगाच्यानो हांव पास्कुआल दे चिकाली. मोगाच्यानो सांगचें म्हटल्यार फाटीं म्हजो तियात्र चलतालो, रिलीज जाल्लो. आतां आमचें कितें जातलें हो तियात्र व्हडा घणघण्यान आख्ख्या गोंयभर चल्लो आनी लोकांनी हो तियात्र सारको उखलून दवरलो की सांगप की हो वन ऑफ द बेस्ट तियात्र ऑफ द सिजन म्हणून. मोगाच्यानो ह्या तियात्राचे ऑलरेडी 23 स्टेजीस जाल्या आख्ख्या गोंया भर आनी लोकांनी खरेंच वाखाडलो हो तियात्र. आनी लोकांनी म्हटलां की असलो तियात्र आमी केन्ना पळोवंकूच ना म्हणून. कित्याक हितून 8 तरेचे एक सस्पेन्स आसा आनी तशेंच एट द एंड ऑफ द तियात्र जो कोणाक एक्सपोजिशन चुकलां तांकां ह्या तियात्रार एक्सपोजिशन लायव्ह पळोवंक मेळटलें. मोगाच्यानो हो तियात्र हांव एक्चुली बंद करपा आसलो पडले लोकांच्या मागण्यांनी. लोकांनी म्हाका डिमांड केला की हो तियात्र आतां आमचें कितें जातलें तो परतून इस्टराक रिलीज कर म्हणून. सो मोगाच्यानो सांगचें म्हणल्यार हो तियात्र परतून रिलीज जातलो इस्टराक एप्रील म्हयन्यांत आनी हो तियात्र मागीर फुडें चलत रावतलो. मागता पॅरीश कावन्सील क्लब्स आनी इन्स्टिट्यूशन आसा तांणी बेगीनूच म्हाका कॉन्टेक्ट करचें. आमच्या फ्लायराचे नंबर आहा आनी हो शो तुमी बूक करचो आनी तुमच्या पॅरिशांनी दाखोवचो. कित्याक हो तियात्र जावन आसा म्हत्वाचो आनी व्हडे उर्बा हाडटा तसलो तियात्र. हातूंत जायते नवे कलाकार तशे व्हडले कलाकार आसात जशे रॉन्स कॉमेडियन मायकल क्लिंट झुजे मास्कारेनास आनी ह्यांच्यांनी आनी म्हज्या आर्टिस्टांनी सगल्यांनी हो तियात्र उखलून दवरला. तसोच बॉब जुस्तियान आसा. हे कलाकार हो तियात्र उखलून दवरतात आनी खरेंच उर्बा भक्त सांगपाक की हो तियात्र तांच्यानी सारको व्हेरी बेस्ट करून दाखयला म्हणून. मागता हो तियात्र तुमी सगल्यांनी बूक करचो आनी हो तियात्र पळोवचो म्हणून. देव बरें करूं. तुम्ही गेले उपरांत तुमच्या दादान म्हाका व्हडल्या दोतोराक दाखयलो. जायते तुडू मोडले ताणें म्हज्या पासून वावरतान देवा लागीं मागतालो. ताणें म्हाका सांगलें साफ्राची सायबाशी वावरतान माग आनी मिला तुजी थंय पडत येता म्हणून. आनी तशेंच जालें. जेन्ना म्हजो दाडा शॉप येवन तर पडून गेलो त्या आदींच मिलाद करून साफ्राची सायबान म्हजी नजर म्हाका परत दिली. GST टॅक्स बोलून बोलून तांचे दान जोडले. निवडून हाडाक मुडोन पांये पडले. आतां सगळे तांचे प्लान कोडले. तुमी निवडून हाडलेले देखून आतां आमी सगळे त्रासान पडले. खाला पडपाचो ना दादा सांग
तू काय टेन्शन घे तुला काय लागत नाही कायच टेन्शन घेणं घेणार अंकल काही कितें विचारपा विचार अंकल तुमचा येतो व्हडलो बोगलो आसतना तुमी दोगूय एकसुऱ्या घरात कित्याक रावता दाडाक तुमकां कितले फावटी आमच्या सांगाताक रावंक आपय तूं त्या आमच्या सांगाताक रावंक आयलो जाल्यार आमी सगल्यांनी मोगान एकवटान रावंक जाता अगो बाई आईस्क्रीम नाका गो आजूपासून